नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. कुडचड्यार गार्डियन एंजल चर्च शिमित्रीचे 25 खुरीस मोडले. आमदार काब्रालाचे वाडदिसास कर्म. काँग्रेस म्हणटा केस सीबीआयक दियात. आमदार मायकलाचो तोच सूर. काँग्रेस जाल्यार देशफेरात. सरकार वडोवपाचो प्रस्नूच येना. सूरज लोटलीकार गोवा फॉरवर्डाचोच मुख्यमंत्री पदाची ऑफर आसा, मात घेवचो ना. विजयाचे हिट ऑन. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाचे दाबोळी विमानतळावेले वादग्रस्त बेकायदेशीर पब्लीक मिटिंगेचे केशीत गोंय सरकार, एआय आनी डीजीपीक हायकोर्टाच्यो नोटीशी. फेसबुक लायव्ह करपाची क्रेज 11 तरणाट्याच्या आंगलट. नागपुरात वेर्णा धरणात व्हडें उलटून 8 जाण बुडून सोंपले. 3 जाण पेवन आयले परत. महाराष्ट्रांत खवदळ. मेडिकल एडमिशनाचे कोफजांव हायकोर्टात. एनईईटीचे रिझल्टाक वगत जाल्ल्यान एडमिशन मेळूंक नाशिल्ल्या भुरग्यांक चान्स दियात. हायकोर्टाचो सरकाराक निर्देश. आणि ब्राझील आणि इंग्लंडाच्या स्टाफान केले फातोड्डेचे नेहरू स्टेडियमाचे इन्स्पेक्शन. अंडर 17 वर्ल्ड कपाचे मॅचिंग फॅसिलिटीचे टिमी 37वे. रातीं कुडचड्यार गार्डियन एंजल चर्च शिमित्रीचे 25 खुरीस फोडले. सुवातेर सिनियर पुलीस ऑफिसरय पावले. आमदार काब्रालान ह्या गजालीचो निषेध केलो. फाटले फावट निलेश आमदार जाल्लो तेन्ना हे खुरीस फोडिल्ले. आतां ताचे वाडदिसाक फोडले. काँग्रेस हे प्रकरण सीबीआय कडेन दिवचें म्हूण मागता. मायकलय सीबीआयचीच भाशा करता. गोंय पुलीस खंय फेल. हें भायल्यांचें कर्म. पळयात कुडचड्यार गार्डियन एंजल चर्च सिमेंट्रीचे खुरीस कशे मोडल्यात ते. 25 खुरीस मोडल्यात. गार्डियन एंजल चर्चीन काम करता आनी सुमार 4:30 पुलीस येयले 10 घरा कडेन. म्हाका आयले म्हाका म्हणलें यो सिमेंट्री घेवन मातसो बोवाळ जाला यो. आयले जाल्यार आमी पेद्या उठयला देर उगडले आनी येयले जाल्यार सगळें मोडलें आहा. मागीर उपरांत पाद गेला पयलो. फादर विस्तार रांदा तेणें येयलो. मागीर उपरांत मागीर पुलीस खूब आसली. कितकी डॅमेज जाला? नीश सुमार 25 सुमार नीश फोडले आनी फोण सुमार 12-15 फोण फोडले. ग्रेनेडाय मारलेले आनी लाकडाचे थोडे खुरीस मोडले. सीसी कॅमेरा आसले ते मुयान ते वायर हें आहले आनी ते कॅमेरा वयर वायर पडले व्हडले ते. आयज ही घोटणी जी गार्डियन एंजल सेमेट्रीन जाल्ली आसा, एक निशेध हांव सदांच करीत आसा. इट इज नॉट ह्युमन टू हॅज डन दीस. आमचो एक्स मिनिस्टर इवन टोनी फर्नांडिसाची इतली वर्सां ते जाले तेय देखून मोडले. अशें खूब डॅमेज केल्ले आसा. वी हॅव बीन ट्रायंग टू फोकस एंड ट्रायंग टू कॅच दीस कल्प्रिट. म्हाका दिसता हांगा पुलीस आशिल्ले पूण पेट्रोलिंगा 2 जाण आसता. सो दे वर डावन आनी ते वयर पावता म्हणल्यार म्हाका दिसता ते धांवले. सो आय डोंट नो कितें आनी सांगपाचें. SP DYSP येयल्ले आसा पूण हांव लोकां कडेन मागता की असले लोकांक जर कळ्ळे जाल्यार तांकां धरून पेड घालपाचो डायरेक्ट आनी पुलिसांय बी दिवपाचें ना. म्हाका बी सापडले जाल्यार वी वील एक्ट लायक दीस. सो दीस इज द स्टोरी. आज 5 वर्सां पयलीं अशेंच केल्लें. 5 वर्सां पयलीं ह्यो गोश्टी करून आतां परतून 5 वर्सां हे गोश्टी जाता. एंड आय वील आस्क गव्हर्मेंट टू टेक केअर. आय वील रिक्वेस्ट ऑल्सो द फादर कित्याक सर्वेलन्स कॅमेरा ऑल दीस वी वील पूट हियर टू सर्वेलन्स फ्रॉम द पुलीस स्टेशन. हांव इगोर्जी कडेन फादरा कडेन तेंचे पॅरिश कावन्सिला कडेन मागतलो की परमिशन दिवचें. कित्याक परतून म्हूण कितले फिजिकली पुलीस कितले म्हूण घालूंक शकता. 2 जाण पुलीस आशिल्ले इगोर्जी कडेन आशिल्ले ते वयर पावता म्हणल्यार हिंगा मोडून धांवले तांकां दिश्टी पडले. सो इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू मॅन्युअल सर्वेईंग आनी वील हॅव टू डू विजिलन्स सर्वेईंग. पूट कॅमेराज घालून हें करूंक पडटलें. आनी आय रियली I sincerely with the heart I feel very sorry what has happened today and I will take whatever precautions are there in the future not to happen. And I condemn this incident and अशें जावपाक जायना. अशें आनी देवान ताका हास्ती लाव अशें म्हणटा. कॅमेरा जे कुचड्या वयल्या म्हाका दिसता हांवें तेन्ना 63 कॅमेरा बसयल्ले पूण हितू सेमेट्रीन डायरेक्ट बसोवना. सकयल इगोर्जी वयता तेन्ना बसयल्लो आसा तो चालू आसा. तेजी आतां ते चवकशी करतले. पूण हांव आतां एवरी हें आसा पळय जाग्यार ते पसोवंक करता. जे कॅमेरा चालू ना हांवें पर्सनली ऑलरेडी आतां चालू केल्ले आसा रिपेर करपाचे. ते चालू नासले ऑन माय पर्सनल बिहाफ. Home is there only. I'm not saying no, but
Finally, who has to identify this? Is the Goa police. If they fail, let CM take a call on 14, what he has to do in this. There are some outer elements. I'm talking about individuals, maybe groups from outside the state of Goa, who have entered into this peaceful state and trying to disturb the communal harmony of Goa, the peaceful communal harmony. I think somewhere Goa police is not working. I am going to go to the Goa police headquarters now after this. Going to meet the DGP or DIG, whoever is there. And we need to tell them that you are the people who have to see that any sort of group who is entered Goa, who is entering Goa, and who is trying to do all these things is not right. आम्ही उगी रावंक उपकारना. Enough is enough. सोमारा काँग्रेसीचो नवो प्रदेशाध्यक्ष आनी कांय पदाधिकारी वचून डीजीपीक मेळ्ळे. काँग्रेस म्हणटा केस खंय सीबीआयक दिवची. ताणें मुख्यमंत्र्याची अमेरिका ट्रिपूय वयर काडली. आज आमी डीजीपी मेळ्ळे कारण कितें आसा की कितलेशेच क्रॉसीस क्रिश्चन कम्युनिटीचे आनी पयलीं हिंदूंचे बी डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न चल्ल्यात आनी राती तर खूबच प्रमाणात हें जालां. हितून पुलीस पंचनामा अजून चालू आसा. कितले क्रॉस मोडले हें करपाक अजून पर्यंत एक 2-3 तासांक हें कळूंक शकलें ना. हाजे वयल्यान कळटा की हें ह्या खेपे हें सिरियस खूब आसा. आतां डीजीपीन सांगले त्या प्रमाणे तांगेले सगळे प्रयत्न चालू आसात. काल एक पेट्रोलिंग पार्टी ते दिसले तांणी चेज केलें तांकां अशें डीजीपीन सांगलें. सो फुडली इन्फॉर्मेशन ताणें सद्या दिवना. जर चेज केले जायत तर कदाचित तातूंतलो एक मनीस सुद्दां सापडलो जायत तर इश्यू वील बी सॉल्व. मिनिस्टर आमचो जो मुखेलमंत्री ताका विदेशांत वचचें आमचो कांयच आक्षेप ना. पूण जेन्ना सेन्सिटीव गोंय सारके वयतले ताणें मैदान सोडून वचप आनी कोणा कडेन चार्ज दिवप ना हें बरोबर न्ही. आमी ताचो निशेध करतात ह्या गोश्टीचो. ताणें जबाबदारीन वागूंक जाय आशिल्लें. डीजीपी कडेन मागलां की अजून सारकी इन्क्वायरी जावची म्हणून. हांव ते सीबीआय ना सीबीआयचो इश्यू हांव अजून डीजी कडेन वना. तो ताका लागून न्ही. तो आमी आतां माध्यमां मार्फत हांव डिक्लेअर करता सीबीआयची इन्क्वायरी जावपा जाय. एकार एक क्रॉस मोडटात म्हूण आपाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. आमचे शिमतरेंत सुमार 100 खुरीस मोडून टोटल सुमार 100 खुरीसूच न्हू फोंड फोडले आनी पयलेच फावटी तांणी निशूय फोडली. ह्या आदीं तांणी आमची शिमतर फोडलेली खुरीस मोडलेले पूण नीश फोडलें आनी तातूंतली हाडां भायर काडप हें खूब दुख्खट आसा आनी हाचेर आमचो घोर निशेध आसा. तिसरे फावट हें आमचे कुडचडेच्या पिरगोजेन डेसिग्रेशन जालां हाची आमी खर निंदा करता. आमी आयज पुराय दीस थंयसरूच आशिल्ले आनीक आमी पुलिसांक वालोर दिता की तांणी आपलें इन्वेस्टिगेशन सारकें सुरू केलां. असल्यो घडण्यो घडल्यो म्हणटच पुलीस एक्शनांत येता. ऑफकोर्स येवंकूच जाय पूण अप टू द एंड येवंक जाय. हे घडणेंतल्यान तरी तांणी कशेय भाशेन ह्या कल्प्रिटाक सोदून काडचो. Despite the police being on alert against such a mischievous act, this indicates that those behind these incidents are deliberately doing these things. And what is the motive behind this? The motive is a political mileage. And who is motivating these guys? And why? They are being motivated to polarize the people of Goa for selfless political gains, and this is done by the mainstream parties who have nothing to show in terms of governance and performance to the people of Goa. Bureau Report Prudent. काँग्रेस देशभरात जाल्या गोवा फॉरवर्डान सरकार वडोवपाचो प्रस्नूच येना. सूरज लोटलीकार गोवा फॉरवर्डाचोच तो काँग्रेसीचो राज्यसभे खातीर उमेदवार जावचो ना हें विजय सरदेसायान स्पश्ट केलां.
आपल्या काँग्रेसी कडच्यान मुख्यमंत्री पदाची ऑफर आसा, मात त्या कदेलार बसपाची आपल्याक ताकतीक ना. कोणाचोच घात करून मुख्यमंत्री जावपाची इत्सा ना अशें विजयान हेड ऑनात स्पश्ट केलें. काँग्रेसींतल्यान सामकी क्लियर बातमी येता की दे हॅव गिवन यू एन ऑफर टू बी द चीफ मिनिस्टर, की तुमी सरकारांतल्यान भायर सरचें, काँग्रेस तुमकां तेंको दितलो आनी विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री जावचें. गजाल खरी? पळय, काँग्रेसीचे आतां गोंयांत 2 AICC सेक्रेटरीज आहात गोंयकार, जे 2 भशेन उलयतात. एकलो सेक्रेटरी असो म्हणटा की आमी माफी मागची लोकां कडेन, की आमी सेक्युलर लोकांचो घात केलो, आनीक आतां येवन सरकार उडोवचो आनी तांचे बरोबर रावची. पण एक AICC सेक्रेटरी एक भशेन उलयता. दुसरो AICC सेक्रेटरी जो आतां प्रदेशाध्यक्ष जाला तो म्हणटा की आमचे कडेन उलोवपाक पसून जर जाय जाल्यार आपल्याक दिल्लीक विचारचें पडटलें. म्हळ्यार दिल्ली डिसायड्स. नाव इट इज ट्रू दॅट इज द वे द काँग्रेस कम्स. And Shantaram Naik is a mature person. He does not talk immature stuff. Now, Congress High Command had decided before the elections not to have a Mahagathbandhan, not to have any truck with us, and that in 2017 we are untouchables. So that is it. It's over. Congress legislature party कडच्यान do you have the offer to be the chief minister? Well, I have offer that there are so many mutual friends who say that तू आयलो जाल्यार आमी तुका चीफ मिनिस्टर करता. बट हांव चीफ मिनिस्टर जावपाक म्हाका इतली ताकतीक ना पयलें. दुसरें म्हणल्यार हांव घात करून कोणाक चीफ मिनिस्टर जावंक सोदना. चीफ मिनिस्टर जर जावपाचो आहा जाल्यार तेन्ना जावपाचो आहा तेन्ना जातलो. असो कोणाक घात करून हांव चीफ मिनिस्टर जावपाचें म्हाका ताकतीक ना. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हे अशें कोण फुलोवन आपयतात हांवूय तितलो पिसो न्ही. हो सरकार स्थापन करपाचो मेन मनीसूच हांव. सो थंय मुख्यमंत्री जावपाचें म्हणजे केन्ना तकलेंत नाशिल्लें. सरकार करतलो आनी हें जें प्रॉमीस केलां तें इम्प्लिमेंट करतलें. Then if both these narratives can survive, sustain and prosper together, yes, they can. Then can there be a strategy where BJP goes ahead with its own narrative in its own areas, and you go ahead with your own narrative in basically these typical Congress ruled areas? कारण तुम्हीच म्हणे तुमची narrativeाचेर काँग्रेसीची सीट्स आयली म्हणून that makes me feel why not tomorrow can that be a political strategy? जे विजय सरदेसाय असते काँग्रेसीचे मतदारसंघ काँग्रेसीच्या हातांतल्यान काडपाक झगडटा आणि BJP is protecting its own turf to maintain its numbers. Can that be a strategy? Could be. Why not? Eventually we are part of an alliance. We have to grow and we have to sustain and we have to live together. Tomorrow, if because of a type of a candidate who is a secular candidate, who is seen to be a candidate who could qualify within the Congress, but who would not get the Congress ticket because he does not have a political lineage or does not have the type of money that you require for a Congress ticket, that person comes to me and I promote him. And I show action in the next 5 years, wherein the common man is helped because of that person. त्या मनशाक आमदार कित्याक करप न्ही? Can I safely assume that you are looking at this alliance beyond 5 years? No, that is what I hope for. Give it break.